देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुवांवाचो 28 वोळ 51-59. जेजून जुदेवाक म्हणलें, सत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. जुदेवानी ताका म्हणलें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकें कळ्ळें. अब्राहम मेलो आनी प्रवादी मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. आमचो बाप अब्राहम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादी मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतिपाळ केलो, हांव म्हजीच वडवी करीन जाल्यार म्हजी वडवी कांयच न्हय. म्हजी वडवी करता तो म्हजो बाप, तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फुटकीरो जातां. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळटां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राम तुमचो बाप कुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवानी ताका म्हणलें, तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात, आनी तुवें अब्रामाक देखलोय? जेजून ताका परतिपाळ केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरलो. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा, जी कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं कधीच मोडचीं नात. जेजू आपल्या भावार्थ्यांक सुर्गीचें सूख भासायता आनी आत्मीक पुनर्जिवंतपणाची खबर करता. जुदेवांक हें मानून घेवंक कठीण लागता, कित्याक ते जेजूक देवाचो खरो पूत म्हूण मानून घेवंक तयार नासले. आमचो मोगाचो वो लागशिल्लो मोडटा तेन्ना आमी दुखवता आनी बरोबरूच जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे भासावणेक दुबावता. पूण आमी जेजूची खरी पाटलावदारां कशी आमच्या दुबावा बदलेक भरवशाचें जिवीत जिवंक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर बावर दवरूंक गरजेचें. आमेन.